आम्ही सध्या एट प्रेझेंट आमचो जो म्हैसाळ डॅम जो पंचवाडी त्या डॅमार थंयच आयिल्ले आसा. कित्याक हे दिसा आमी खुबशे आयकता म्हणजे प्रिंट मिडियाचेर की बाबा हांगचे उदकाचे लेवल खूब लो जाल्ले आसा म्हणून. आनी फाटल्या दिसा आमी जो आमचो प्रेजिडेंट आसा RGP तेकाय घेवन हांगा विजीट दिल्ले. ते खुबशे इश्यू हांगचे आशिल्ले आमी हायलायट केल्ले. जेन्ना आमी आतां हांगा आयिल्ले आसा उदकाचे लेवल इतले लो जाल्ले आसा लोकांक उदक कशें मेळटलें हो बीग क्वेश्चन मार्क केल्लो आसा. लोकांक उदक कशें मेळटलें म्हणून मुद्दम आमी हांगचे जे पळोवपा येल्ले जाल्यार आमकां जो लेवल आसा उदकाचो एकदम कमी आसा. आतां हे दिसा लोकल MLA तसोच WID मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांगा विजीट केले आनी तेणी सांगले हांगा येवन पळयले तेणी हांगा जो कितें इश्यू आसा उदकाचो लेवल आसा तो तेणी पळयले आनी तेणी सोल्युशन न काडटा तेणी सांगले थोड्या दिसांनी पावस पडटलो आनी पावसाचे हेजे उदकाचे लेवल वाडटले म्हणून. जस्ट एवरी टायम अशेंच कितें तरी फटींगपण सांगता आनी लोकांक पिश्यां काडटा. सेम तेणी ते दिसा सेम अशेंच केलें. पूण हांगा सोल्युशन म्हटल्यार हांगा जी आतां तुमी पळोवपाक शकता आमी बसून आतां एट प्रेझेंट आसा हांगा माती आसा. ही जर आयज माती काडली जाल्यार हांगा उदकाचें लेवल कितलें रावपाक शकता. हांगा उदक हांगा जे लेवल सायडीन आमचे थोडें उदक आसा जेन्ना ही माती काडली जाल्यार हांगा बसून उदक उरपाक शकता जे स्टोरेज म्हणटा आमी उदकाचें. आनी आयज तेणी इतलें हांगा लेवल कमी जाल्लें आसा तेणी आयज हांगा फ्लोटींग पंप घातले आसा. आमी हांगा चेक केल्ले आसा म्हाजे फाटल्यान जे उदक आसा तो उदकांत तेणी फ्लोटींग पंप घातले आसा. कित्याक डायरेक्ट जर पंपींग जे नॉर्मली जे पंपींग करताले थंय उदक पावना आनी तेका लागून जे उदक हांगा आसा तेका लागून तेणी हांगा फ्लोटींग पंप घातले आसा आनी तितूंतल्यान तेच लोकांक उदक दितले. पूण म्हाका दिसना उदक लोकांक मेळटलें म्हणून. कित्याक आमी फाटल्या दिसान गोंयभर लोकांक आवाज काडलो ग्रामपंचायती आवाज काडलो की म्हादय जी आमची नदी आसा जी आमची आवय ती आयज डायवर्ट केल्ली आसा कर्नाटका. लोकांक फुडें इतलो इश्यू जातलो आतांच इतले जाता जाल्यार फुडें कितले जातलो. जेन्ना आमी म्हणटा पंचायती बसून आमी आयज पळोवपाक शकता गोंयांत व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंटा नांवान मेगा प्रोजेक्ट येता. आयज उदकाचो जो इश्यू आसा जाल्यार हे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट तांकां दिता कशें परमिशन. जेन्ना आमी पंचायती विचारता बाबा शिरोड्याक तुमकां एक सांगूंक सोदता शिरोड्या बसून आतां बिल्डिंग्स येवपाक लागल्यो. आमचे आतां शिरोड्या जे आमचे बस स्टँडा कडेन थंय बिल्डींग येता बांय कडेन येता. बाबा तांकां उदक दितले कशें. जेन्ना आमी पंचायती विचारता पंचायत म्हणटा डायरेक्ट TCPचे घालता आमी कांयच दिवपाक शकना म्हणटा. तुमी आसा कित्याक. आयुर्वेदीक कॉलेजी फाटल्यान जी बायोडायवर्सिटी एक आशिल्ली जे जाग्यार कोले आशिल्ले जे जाग्यार मोर आशिल्ले ज्या जाग्यार बाकी जनावरां आशिल्लीं आयज थंय डिस्ट्रॉय करून आयज थंय प्रोजेक्ट येता. आमी हो विशय मांडलो सेम की उदकाचो जेन्ना हे प्रोजेक्ट येतले जाल्यार उदकाचे इश्यू आसा तांकां उदक तुमी कशें प्रोवायड करतले जाल्यार आमची पंचायत सांगता सरपंच सांगता की आमकां TCPन आमचें कांयच रोल ना TCPन दिलें म्हणून. अशें जालें जाल्यार सगळे फोंडा पडटले लोकांक उदक आसपाना. फुडली जे डिटेल आसा आमचो हांगा आमचो एशलॉन बाब आसा तो सांगतलो. आमच्या वांगडा संकल्प आसा तेय आपले विचार मांडटले. जे म्हैसाळ डॅमाचेर आमी इतलीं वर्सां लोकांक उदक सप्लाय जाता आनी जेन्ना आमी ह्या डॅमाचेर एक बारीकशी नदर घायले जाल्यार गव्हर्मेंटाची इनकेपेबिलिटी दिसून येता. कित्याक जे डॅम डिसिल्डिंगा अंडर वचोंक जाय आसलें जितल्या फावटी आमी ह्या डॅमाचेर विजीट दिल्या तितल्या फावटी हो आवाज आमी काडला हे डिसिल्डिंग जावपा जाय म्हण डॅम. कित्याक ह्या डॅमाची कॅपेसिटी वाडोवपाक. पूण आजुनूय मिनिस्टरांनी ह्या गव्हर्मेंटान हेजेर कांय स्टेप घेतलो ना. जेन्ना WID मिनिस्टर आनी कॉन्स्टिट्युन्सी MLA सुभाष शिरोडकर
आणि ताच्या सांगाता ऑफिशियल्स आणि आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल ह्या डॅमाचेर विजीट केली ह्या वॉटर स्कॅसिटी इश्यूआक लागून. आणि तेन्नाच निलेश काब्रालान एक स्टेटमेंट केलो सांगून की होल ओवर गोवा वॉटर स्कॅसिटी आहा म्हूण हो इश्यू न्हयच पंचवाड्यात पूण आख्खे गोंयभर आसात म्हूण. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं BJPचो सरकार गोंयांत आसा. ह्या BJPच्या सरकारान केलां कितें काय? आयज पासून ही वॉटर स्कॅसिटी आख्खे गोंयभर आसा कित्याक? जायते कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलेशे MLD वॉटर शॉर्टेज जाता. हे आजुनूय ह्या BJP सरकाराचे इनकेपेबिलिटी आयज गोंयकारांक दिसून आयिल्ली आसा. आनी एवरी टायम जेन्ना मिडिया क्वेश्चन करता तेन्ना फकत त्या मुमेंटाचे एस्केप जावपाचें चिंतता. म्हणल्यार सांगपाचें इतलेंच की आतां हे डॅमाचें उदक 4 दीस पासून हे लोकांक पंप जाता म्हूण सांगलां, पूण आयज पासून आमकां उदक येयल्लो ना. काल आनी आयज आमकां उदक ना, लोकांक उदक येयल्लें ना. आनी हें उदक फकत 4 दीस पासून लोकांक पावता खंय. आनी मनसून आतां पावस तरी स्टार्ट जायना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें काय? आयज हो प्रश्न आयज आमच्या मनांत आयिल्लो आसा. आनी मागता डिपार्टमेंटा लागीं हे डॅमाचें डिसिल्डिंग करून हे कॅपॅसिटी ह्या डॅमाची वाडोवंक आनी ज्यो सेफ्टी ह्या डॅमाचेर घेवपाक जाय ती सेफ्टी मेंटेन करूंक आनी तशेंच आमच्या गोंयकारांक हे कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय दिवचें म्हणून मागता. देव बरें करूं. जेन्ना आमी हांगसर येयले तेन्ना आमकां बियरीचे बॉटल्स जावं अशे भरपूर बॉटल्स प्लस थंय सायडीन जे पंप हावस आसा पळय थंय आमकां सकयल कळमेल्ले रॉड मेळ्ळे. सो हे आजून डिपार्टमेंटान कित्याक काडूं ना? हे आमकां सगळ्याक हार्मफूल आसा. जें उदक वयता पळय तें तितूंतल्यानूच वयता. आमी जेन्ना उदकाचें लेवल म्हटलां मुद्दाम पळय फोडयो दाखयता. आतां हांगा उदकाचें लेवल आसा, हांगा डॅमार आमी सकयल आसा आनी उदक जें फूल हांगा बाकी दिसा उदक हांगा फूल आसता. आनी आतां इतलें उदकाचें जें लेवल कमी जाल्लें आसा की हांगा जो पंप हावस आसा पळय म्हाज्या फाटल्यान, तो पंप हावजांतल्यान जें उदक वयता सकयल पंप हावजा आनी तितूंतल्यान हें पंप करून मागीर ते फुडें तेंगे प्रोसेस आसा ते तेंचे करताले. पूण आमी जे उदका लेवल आसा ते पंप हावजां उदकच पावना आनी स्टॉप जाल्लें आसा. म्हणून तेणी जे फ्लोटींग पंप जे पळय लायटीचें कनेक्शन दिल्लें थंयच्यान लायटी कनेक्शन दिलां आनी पंप घातले आसा. ते पंपांतल्यान ते आतां लोकांक उदक दितले. जशें उदक म्हटलें अशें हें सोल्युशन म्हणल्यार हे जे हांगा कितलीशी माती आसा, आयज जर ही माती काडलेली जाल्यार आयज हांगा कितलेंशें उदक आसतालें, स्टोर जातालें. पूण हांकां सोल्युशन काडपाना, हांकां फक्त हांगा येवपाचें आनी हेचेर नाकाल्ली स्टेटमेंट दिवपाचें म्हणल्यार पावस पडटरी हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हो BJP सरकार हे MLA आसा हे टोटली फेल्ड जाल्ले आसा, टोटली फेल्ड. फक्त हे उदकाकूच लागून न्हू, गोंयचे जितले इश्यू आसा युथा म्हण, एज्युकेशन, स्पोर्ट्सां, जावं एम्प्लॉयमेंट, जावं स्किम्स, हे सगळे तितूंतल्यान हो BJP सरकार आनी तशें हे सरकाराचे MLA आनी मिनिस्टर आसा टोटली फेल्ड. पूण एक सांगूंक सोदता, हांकां सगळ्यांक मेसेज दिवपाक सोदता आमी गोंयकार. आतां गोंयकार एक जाल्ले आसा, जागो जाल्लो आसा आनी लोकांक बरें वायट सगळें कळटा. सो लोकांक फुडें फटय नाका आनी आमी गोंयकार एक जावन आनी फुडें आमी हेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतले. थँक्यू. देव बरें करूं.